Shalom, good evening. Praise the Lord, my dear brothers and sisters in Christ. हांव देवा आर्गां दितां हे प्लॅटफॉर्मा पासत. हांव देवा आर्गां दितां ही सगळीं जीं मुगेलीं भाव भयणां हे झुमाचे हे ओतमीक जेवण ते जेवणाची रूच घेवपाक एकठांय जाले ते भाव भयणां पासत हांव देवा आर्गां दितां. तेंगे वावर धंद्या पासत हांव देवा आर्गां दितां. तेंगे कुटुंबा पासत हांव देवा आर्गां दितां. हांव देवा आर्गां दितां आयज उतर परगट जातले ते उतरा पासत आनी हे उतर दितले भयणी पासत देवा हांव तुका आर्गां दितां. तिच्या जिविताच्या देण्या पासत दुनिया हांव तुका आर्गां दितां. आनी दुनिया तुवें तिका वेंचून काडलें. पवित्र आत्म्या तूं तिचेर ताबोर घे आनी उलयतले ती न्हू पूण तिच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतली. हें उतर आमी मानून घेवंक जे कोणाच्या हें उतर कानाचेर पडटा तांणी तें उतर आयकूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक. बापा मोगाळा तुजो आदार आमकां सगल्यांक तूं फावो कर. आनी पवित्र आत्म्या हें सेशन तुज्या हातान घालता. तुजी कुशी जावं दी आमचे सगळें. हें मागणें हांव कोतां जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन. पयले सुवातेर हांव देवा आर्गां दितां ही संदी म्हाका दिलोले पासत जें देवान बरेंपण केलां तें परगट करपाक. हांव देवा आर्गां दितां पयले सुवातेर मुगेल्या कुटुंबा पासत. मुगे लायफांत आमगे जिवितां सगल्यांगे जिवितां वादळ मोड तुफान येताच. पूण हे तुफानां फुडो करपा देवान आमकां उतर दवरलां. कित्याक तेणें म्हणलां जॉन 10:10 चोर येतलो फोडूंक नागोंक इबाड करपाक. जशे परी जेजूकय सैतान नाडूं येयलो तेन्ना तो उतर उलयलो आनी आमकांय आमचेय सगळें हो सैतान येतलो आनी हे सैतनाक झुजपा तेणें आमकां हें उतर दवरलां. तें उतर आमी उजार करपाक. जायते पाटी आमकां वादळ येयलें की ना जिवितांत तुफान येयलीं की ना आमकां तें उतर दिश्टी पडना. आमी धांवताय सगल्याक. सो आर्गां जेजू पयले सुवातेर हांव देवा आर्गां दितां. कमींग मंथ देवा आर्गां 20 वर्सां जातलीं. लायक हांव काजार जाल्या आनी हे काजारी जिवितांत देवान आमकां लायक येयलीं वादळ मोडां तुफानां तरी आसतना पयलें मुकोडे उतर नाहलोलें. आतां लायक 10-12 वर्सां मायज जातलीं उतराची सजमणी आहा. उतर वाचतालें पयलें पूण उतराची सजमणी नाहलोली. सो ह्या मुगे लोगनीक जिवितान हांवें आयज पर्यंत एक पेनी हांवें स्पेंड केलो ना. जावं तें म्हाका मुगे घोरकाराक मुगे भुरग्यांक दोग मुगे भुरगीं हाय आयज पर्यंत एक पेनी आमी स्पेंड केलो ना डॉक्टरागेर. आमकां देवान आयज पर्यंत 20 वर्सां जालीं सगल्या वाटांनी राखून बरे भाशेन दवरलें आनी आब्राहमागे बेसांव आनी तेणें मुगे जिवीत मुगे भुरग्यांगे जिवीत मुगे घोरकारागे जिवीत बेसांवांनी भरलां. आशिर्वादी आमी सगल्या वाटांनी इन हेल्थान सगल्या वाटांनी आनी जंय देव म्हाका व्हरता थंयसरूय देव आमकां उजार कोत्ता. दुसऱ्यांगे जिवितां आशिर्वादीक जावंक आर्गां जेजू. हें फुकट तेणें म्हाका लायक मुगे आख्खीच फॅमील देवान म्हाका आयज पर्यंत हेल्थान बरी दवरली देखून हांव देवा आर्गां दितां आनी सगलें तो प्रोवायड कोत्ता. केन्नाच एक निराशीपण येवपा दिलें ना तेणें म्हाका आर्गां जेजू. तेच भाशेन रिसंटली मुगे कुटुंबांत मुगी आवय म्हजे सांगाता रावता मुगी माय. सो 5 वर्सां आदीं तिका असोच सैतान तिजो इबाड करपा येयलोलो आनी ते घडयेक तिका हांवें डॉक्टरागेर व्हयली आनी डॉक्टर म्हणपा लागलो ही गोवायकी हांवें दिलोली सो सर्जरी करपा सांगिल्ली.
आनी सर्जरी केली जाल्यार डॉक्टर म्हणपा लागलो ती उरत ना उरत, तिका स्टँड बी बसोवपा पडटलें. सो आनी तिगे एज जाल्यार तिगे प्रेशर हाय आसता, ताका लागून डॉक्टर म्हणपा लागलो सगलें सेटअप जावपा नॉर्मल जालें म्हणटरी मागीर करूं जाता आनी सांगूं जायना. आनी हांवें म्हणलें डॉक्टर म्हज्या फाटल्यान म्हज्यान एकल्याच्यान डिसिजन घेवपा जायना, हांव म्हणलें मुगे भाव आहा तेका डिसिजन घे सांगोता. सो हांवें भावा सांगिल्लें सो एन सो. मागीर हांवें म्हणलें आतां तिकाय सांगपा जाय तेगेलें डिसिजन घेवपा जाय. आतां सांगपा पडना तिका. मागीर ते घडयेक हांवें तिका सांगिल्लें आनी ती म्हणपा लागली आसतिया नाका, दोतोरान तर तें सांगलां नाका. सो ते टायमार एक टायम हांवें तिका डॉक्टराक येवलें आनी डॉक्टरान सांगलें ती जी मॅडिसीन कंटिन्यू करता ती कंटिन्यू कोन्न दी तिका, ती घेत ती कंटिन्यू कोन्न दी. आतां ते टायमार वयलो तिका आयज पर्यंत तिका डॉक्टरागेर वयली ना. ती मॅडिसीन घेत ती. बट हांव ते पासत उतोर उलयतालें. आनी आतां रिसंटली लायक ती हितू सीक जाली की म्हाका तें सिच्युएशन दिसती पडटालें दोळ्यां कडेन. तेगे कूड आख्खी सुजल्या, तिगे दोळे सारके रेड आनी तिको चोलों जायना, तिको मूव जावपा जायना, लायक हें सोगलें म्हाका हे सिम्टम्स दिसती पडटाले. आनी ती म्हाका केन्ना सांगना आनी तिका डॉक्टरागेरय वचपा नाका, ती म्हाका सांगना केन्नाच. कित्याक हांव तें कितें सांगिल्लें जाल्यार हांव तिका उतर दिवपा कमेस करता आनी उतर दिवपा स्टार्ट केलें ती म्हणटली पुरो म्हाका आयकपा नाका हांव जाणा, ती म्हाका थिंगा स्टॉप करता. सो देवा आर्गां जेजू सवें अशें कितें घडलें आनी ताका आपल्यागे गांवघरां मान नाहलोलें आनी ताणें एक मिरेकल पसून करूं ना. सो आमगेले लायफान अशें घडटा. सो हांव तिका लायक उतर हांव घोवायक्यो सांगोत तिका कितें कितें घडलें तें, हांव कोणा खबर वयता कितें जालें तें सांगोत तिका. ती आयकोता बरें करून. बट तीक जेन्ना उतर कमेस करूं स्टार्ट केलें ती म्हाका नाकारता. सो एक दीस अशी आमी देवा आर्गां दिता आसतना रातच्या वेळार मागण्या बसताय तेन्ना आतां ती हांव म्हज्या फाटल्यान ती मोरोण उलयता आनी भुरगीं म्हाका येयलीं म्हणटरी मामा सो एन सो अशें म्हण ती सांगताय. हांव म्हणलें देव तुयेको उलयला? ना वोगोत जालो म्हगेलो धूव व्होरों येता पूत व्होरों येता म्हण ती सांगोता. सो अशें म्हूण भुरगीं सांगताय. सो एक दीस हांवें कितें केलें आतां म्हाका आनी चान्स ना. सो देवा आर्गां दिता तेन्ना तिका हांवें रिपीट करपा लायलें म्हजें बारबो. हांव म्हणटा तें तूं म्हूण म्हूण. आनी तें तिका एकटेकूच कोन्ना हांव रिपिटींग सोगल्यांक हांव म्हणटा मागीर म्हज्या फाटल्यान एक एकलो तेंगे एक एकल्यागे टना फाटल्यान ती म्हणटाय. बिहाफ ऑफ देम एक एक मेंबरा हांव उचात्ता उतरां आर्गांचेर. सो हांवें ती जीं मोरोण उलयलोलीं तीं बी उतरां सोगलीं नाकारलीं देवागे उतरां पोरमाणें देवाको ती जेजू नांव घेन सोगलें नाकारलें आनी जिवीत उलोवपा लागोलें ते पासून. आनी चूक ओडकून घेवपा तिका ते घडयेक तीं सोगलीं उतरां हांव उलयलें बिहाफ ऑफ हर आनी ती न्हिदतोरी देवा आर्गां दीन जाली न्हिदतोरी हांवें काडलें तेजेर प्रेयर केली आनी हुकूम गायलो ते सयतनागे पोदवी. आनी आतां सोकाणीं आमी बेगीन भायर सोत्ताय सो ती उठोली आमी वयशें आनी उठोली ती आनी येयली लायक सारकी नॉर्मल बॅक टू नॉर्मल. तें सिच्युएशन जें कितें दिसती पडटालें तें ना. आनी हांव तिको जायना म्हूण 2-3 दीस हांवें तिका अशें को हांव सोकाण फुडें कोन्न सोगलें हांव गेलोलें. सो तिका तें नाका लायक जायना तें हांव कोत्ता तें. तूं करपा गरज ना म्हणपा लागलें आमी देवा आर्गां. देवान तिका रिस्टोर केलें तेगे कितें जें कितें म्हाका दिसती पडटालें तें सोगलें गेलें आनी बॅक टू नॉर्मल येयली. आतां ती सोगलें काम कोत्ता. सो देवा आर्गां ही मुगे आवय पासत. दुसरे पाटी हो सैतान येयलो दुसरे पाटी सैतना हांवें ती पोदवी दिवं ना पूण देवान हें सोगलें बदल्लें म्हूण हो फेवर तिका तिगे लायफ तिका पोत्तोन रिस्टोर केलो म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. ही मुगेली दुसरी घोवायकी मुगेलेच फॅमिली. आतां तिसरी घोवायकी जावन आहा
रिसेंटली एक एक भयणीन म्हाका जो संदेश न्यूज ताका मेळ्ळलो तो म्हाका दिलो. कितें तें चॅकअपाक गेलें तेन्ना ताका डॉक्टरान ब्रेस्ट कॅन्सर जालो म्हूण सांगिल्लो. आनी ताका मागीर सगळे टेस्ट करपाक सांगिल्ले. आतां जेन्ना हें आयकलें म्हणटोरी आनी यंग ही भयण सारकी दोग जाण धाकटीं भुरगीं आहाय तेगेलीं. आतां तेणें म्हाका ही मॅसेज दिली आनी मातशें तूं येवपाक शकता कित्याक तेगेली मामीकूय सेम थींग जालोलें. आनी दॅट वेरी मोमेंट जेन्ना ती मानून गेली तेन्ना ती बरी जालोली म्हूण ताका उगडास येयलो म्हजो हांव डॉक्टरागेर पोत्तून चॅकअपा वयचने आदीं म्हाका उलयतलें आनी मागीर वयता म्हूण तेणेंय डिसिजन घेयलें. सो हांवें म्हळें नो प्रॉब्लेम हांव येता. आनी देवा आर्गां हांवें म्हळें तूं भिनाका. आतां चोर येयला तुगे इबाड करपा. एकॉर्डींग टू देवागे उतरा प्रमाणें ताका शिकयलें आनी ताका सांगिल्लें तुज्या काळजां तर कोणाक गेलें दूख आहा जाल्यार तांकां बोगसोणें दी. आतां तेगे प्रॉब्लेम आहलोलें कितें फॅमिली भितर जायतो कचरो तेजेर उडयलोलो. तो कचरो घेवन तें आहलोलें. आनी आमकां जेन्ना अशें करून आमचे फातर पडटा वो कचरो उडयता तेन्ना ते भायर उडोवपा आमकां जायना. आमी सगळें स्टोर करून दवरताय आनी तें मागीर वास मारता आनी तें सगळी पिड्यार जाता. सोयतना एंट्री दिताय आमी. सो हे भाशेन हे भुरग्यागे हे भयणीगे घोत आहलोली. आनी हे धाकटे भुरग्यांक तेगे घोरकार ना म्हूण फोन करून खबर घेवप ना. भायल्या गांवांन आसोता खबर घेयना तेजी खबर घेयना ही काळजान तेजें दूख आनी सासमाय तेमी सगळें अशें करून बरें करून ट्रीट करून हें सगळें स्टोर आहलो तेगेलें. हांवें म्हळें तूं सोगलें विसर आनी तांकां बोगसोणें दी. तुगे मोन बदल तीं पोत्तून येताय तुज चडशीं अशें करून ताका देवागे उतरा प्रमाणें शिकयलें. आनी इवन तो पयशे देखून धाडना आहलोलो. फी भरूं जाय सांगल्यारीच तो ताका पयशे धाडटालो. नाजाल्यार इवन फोन देखून कांयच खबर करुना तो हो तेगे घोरकार. सो तेका वेरी डिफिकल्ट आहलोलें तेका बोगसोण दिवपा आनी तें विसरूंक. हांवें म्हळें आतां तुका बरेंपण जाय जाल्यार तुवें तें करपा जाय. एट लास्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल. ताका पॉसिबल नाहलोलें ते घडयेक तेणें तें केलें कित्याक ताका बरेंपण जाय. जेकब 5:16 म्हणटा पवित्र पुस्तकां जायते कडेन बरयलो आहा. सो तो स्क्रिप्चर ताका हांवें उगडास केलो. सो दी म्हणटा आनी घे बरेंपण. देवा आर्गां जेन्ना एक पाट न्ही 2 पाट हांव तेजे बोगले गेलें आनी तेशें कोन्न शिकयलें ताका आनी तेजेर प्रेयर केली आनी ताका सांगलें तुगे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येता. नो कॅन्सर कांय ना तुजे भितर. तूं वोस आनी दुबाव दवरनाका. तूं वोस तुगे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येयले म्हूण ताका हांवें सांगिल्लें. ओके. आनी ताका कितें उलयता तेमी तीं उतरां सांगलोलीं. सो फेवर उलयलें आनी हे भयणीगे ताका सांगलें आतां तूं वोस चॅकअपाक. आनी ती भयण गेली. विथीन फ्यू डेज एक विकान कितें तें गेलें. एक्चुली तें वचपा नाहलोलें लेटर ऑन आहलोलें. हांवें ताका लायक चोवपा लायलें. सो देवा आर्गां तें गेलें चॅकअप केलें. आनी देवा आर्गां तेणें फेवर ताका मेळ्ळो देवागेलो. तेजे भितर कॅन्सर सेल कांयच ना. आर्गां जेजू देवान सगलें बदल्लें. हो देवागें बरेंपण ताका फावो जालें. आर्गां जेजू समथींग कितें बारीक कॅन्सर न्हू बट आनी कितें आहा. सो हांवें म्हळें डोंट वरी तें भिवपा गरज ना. तेंवूय वयतलें रोखडेंच मातशें कितें आहा. सो देवा आर्गां कॅन्सराचो सेल तेजे भितर ना. केन्ना घडली ही मिलाग्री जेन्ना तेणें आपल्यागे मोन बदल्लें तेन्ना हो मिरेकल तेणें रिसीव केलो. आर्गां जेजू हे भयणी पासत हें देवान ताका हें बरेंपण फावो केलोल्या पासत हो सोल देवान सेव केलोल्या पासत हांव देवा आर्गां दितां. तेच भाशेन एक आवय मिडल एज हे भयणी गेली. दुसरे भयणीन म्हाका सांगिल्लें आपल्यागे भयणीक कांयच जायना. मातशें तेजे बोगले वोस आनी खबर घे. आतां ते भयणीगे घोर हांव नोको ती आपल्यागे चेडवा बोगली रावताली. हांव नोको वोसोंक बट हे भयणीन कितें केलें म्हाका सांगिल्लें खूंय पडटा लोकेशन दिलें तेणें. मुको फोन नंबर ना कांय ना.
आनी हांव केन्ना थिंग पावलें ना. गेलीं आमी एक पाट गेलीं, मेळ्ळें ना म्हाका. तेणें जे भाशेन सांगलो ते भाशेन थिंगां ना. आमी पोत्तून येयलीं. ही भयण पोत्तून येयली आनी पोत्तून सांगूंक लागली. मागीर हांवें म्हणलें हे पाटी पळयत रावता म्हळ्यार सांगिल्लें. तूं म्हणलें तुका जायो वोतमो साल्वार जालोलो, तूं म्हाका दितलो मेडून आर्गांचेचो. गेलीं आमी पोत्तून आनी हांवें म्हगे घोरका थिंगां ब्रिजी पोंदा दवरलो. हांव म्हणलें हांव ते सायडीक क्रॉस कोन्न वयता आनी थिंगां चोयता म्हाका कोणू मेळटा जाल्यार. ते जाग्यार गेल्यार डिस्क्रायब केलो ते भाशेन कांयच ना. हांव गेलें आनी थिंग गेल्यार भुरगे खेळटाय आनी तितून एक भुरगो हे आवयगेले धुये भाशेन दिसोता. हांवें त्या भुरग्याक हालो केलें आनी विचारलें तूं सो एन सो मनशा गेलो. तो भुरगो म्हणपा लागलो वय. हांवें म्हणलें मामी आहा ना मांय आहा. हांवें म्हणलें मांय जाय म्हाका मामी नासल्यार जाता. सो म्हाका मातशें घर दाखय म्हणटा मगे. आनी हो भुरगो आमकां घेवन गेलो. आनी घेवन गेलो तेन्ना देवा आर्गां ही आवय आपल्यागे रुमा आहलो ती वॉकींग सापोर्ट घेवन ती येता. तेणें उलो मारलो तिका कोण येयल्या तुका मेळपा. सो ती येता बारी स्लोली येता. जायना होरें जायना तिका चलोंक. हें दिसती पडटा सिच्युएशन. आनी तिगे पांये सुजलो आहाय आख्खी सारकी कूड टोमेट अशी सारकी टोमेटो भाशेन सारकी मट्टे जाले सारके. आनी देवा आर्गां आनी ती म्हाका चोयत येता आनी हांव देरांतूच उबें रावलें ती सालां येवं पर्यंत. ती येयली आनी बसली सोफाचेर स्लोली बसली. कित्याक तिका बसूंकूय जायना खूंय चड वगत. हें तिणें म्हाका लेटर ऑन सांगलोलें. सो तिका बसूंक जायना आसलें ती बसली. आनी देवा आर्गां आनी हांव तिका कॉमेस आतां ती म्हाका सांगोता जें कितें डॉक्टरान तिका सांगिल्लें तें किडनी प्रॉब्लेम आनी दीस हें तें सांगोता. हांवें म्हणलें हांव मानून घेयना म्हणलें तूं दुयेंत आहा म्हूण. हांव मानून घेयना म्हणलें. हांव आनी म्हगे घोरकार मानून घेयनाय. तूं दुयेंत आहा तूं बरो आहा म्हणलें. आतां ती म्हाका डॉक्टरान सांगिल्लें तें सांगोता आनी हांव तिका देवागे उतरां आहा तें सांगोता आर्गांचेचें. आनी ती म्हजी तोंडां चोयता सारकी दोळे काडना आसतोणू तोंडां चोयता म्हज्या. आनी अशेंच आमी ज्यो ती लागताय त्यो हांवें घोवायक्यो थिंगां शॅर केल्यो. आनी उतर 2 स्क्रिप्चर तिका हांवें शॅर केले. आनी एक घोडी ही आवय अशें करून दोळे हाल्लूय नासतना जशे परी मार्ता आनी मारी जेजू सरशीं बसली ते भाशेन ही आवय बसून आयकोता. दोळे मूव करनासतना ती आयकोता. आनी आयकोत आयकोत ही दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवताय सारकी नॉन स्टॉप. आनी ती एकोदें दुकां पुशिता आनी एकोदें आयकोता दोळे हालूय नासतना बंद करनासतना दूख व्हांवताय तिगेली. आनी आयकोता आयकोता हें उतर हांव तिका शिकयतां 1 वर जालें. आनी 1 वरा भितर तिगे पांय सगळें बॅक टू नॉर्मल येयलें. सिच्युएशन सडनली म्हगे नदर तिगे पांयांचेर गेली. पांयां चोयल्यार बॅक टू नॉर्मल पांय. हांवें म्हणलें चोय तुगे पांयांचेर नदर मारी. आनी हांवें म्हगे घोरकाकूय दाखयलें. देवा आर्गां आनी ती चोयन अजाप जाली. ती रोडटा एकोदां उतर आयकोता एकोदां थिंगां तें सिच्युएशन बदल्लें भायर म्हणपा लागली. हांवें म्हणलें पांय देंवले न्ही. आर्गांचें वय म्हणपा लागली. वय मुगो बाये म्हणपा लागली. आर्गांचेचो आतां म्हणलें तुवें आमकां टायम दिलो ना आनी तुवें फकत जेजू टायम दिला. आनी जेजून म्हणलें तूं जेजू वेळ दिता आमकां न्ही. आनी हे जेजून म्हणलें तुजें सगळें बरेंपण केलां. आनी ते घोडी ती ही आवय म्हणपा लागली म्हाका बाये 5 मिनट बसूं जायना आसलोलें. आनी ती खरें म्हणटा म्हूण मूव जाली ना त्या सोफा वयली. ती बरी बसून सारकी दोळे हालूय नासतना चोयता आनी आयकोता. बाये 5 मिनट मुगो बसूं जायना आनी हांव 1 वर बसलें. हांवें म्हणलें वय 1 वर जालें आतां आमी येयले 1 वर जालें. आतां चोय म्हणलें इल्या वोगोता 2 उतरां दोनीच स्क्रिप्चर हांवें तिका शॅर केले आनी घोवायक्यो. तितून भितर हें अजाप ती सगळें घडलें. आनी आर्गां जेजू जेन्ना तीन आपल्यागे मन बदललें तिका टोटली बरेंपण मेळ्ळां. आर्गां जेजू आतां तेगे रिपोर्ट येवपाचो आहा. आर्गां जेजू आतां हे भयणी सगळें जशें तेनूय उतरां प्रमाणें आपल्यागे मन बदललें. हांवें ती हात पुसा लावन ले हँड्स करूंकू ना. फकत उतरूच शॅर कोता म्हळ्यार हें तें सगळें घडलें. आर्गां जेजू देन लेटर ऑन हांव तेचेर ले हँड्स कोन्न प्रेयर कोन्न हांव येयलें. आनी तूं म्हणलें आतां मागीर वचून टॅस्ट कर पोत्तून चोय जें डॉक्टरान कितें सांगिल्लें तें आहा वो ना म्हाका खबर दी म्हूण. सो हांव तिजे बोले पोत्तून पावलें ना. आर्गां जेजू ह्योय भयणी पासत
आनी दुबाव विरीत ही भयणीक कंप्लिटली हिलींग मेळ्ळें म्हूण हांव देवा आदींच फुडें आर्गां दितां. तेच भाशेन सेम सिच्युएशन आनी एकटी भयण यंग एजीची. सो ही भयण हॉटेलां कामां वयताली आनी ती बिजी लायक ती एक आयतारा मिसा वयता ती बट देवा दिवपा टायम ना. सकाळीं उठली धांवली तेस बी केलो तेसो आहलोलें. आतां ही भयण तेनकूच आपुणागे तोंडान सांगिलां ओके. सो ती गेली कितें हूंय ती कामां वोसों वयताली हॉटलान. आतां तिका बस येयली आनी हीट केली आनी ती पडली सकयल आनी आतां ती घारा आहा. तेका जायना आनी डॉक्टरान तिका 3 म्हयने रेस्ट घेवपा सांगलें. बॅकबोनाचे प्रॉब्लेम आनी थाय आनी वेन्साचे प्रॉब्लेम तिगेले. सो देवा आर्गां आतां ह्योय भयणी चडशीं जेन्ना तिकाय घोवायकी सांगिलें आनी देवागे उतर तिकाय तशें 2 स्क्रिप्चर शॅर केले. हे भयणी फकत सांगोता थिंगा आहा स्क्रिप्चर. ही भयण बेडा वयली उठ्ठोली आनी ते पांय एशें कोन्न हें कोन्न बोट बसताय ते भाशेन ती बसोली. आतां चोय तिका पांयाच्यान जायना आहलोलें. ऑटोमॅटिकली हांवें तिका सांगिल्लें ना ती न्हिदोन आहलोली. ऑटोमॅटिकली ती उठोली बसोली आनी तिका तो पांय फोडाफोड जाता हूंय. आनी 3 म्हयने जाले ती आतां ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट जायत येतोले. ती मॅडिसिन्स घेताली पूण तिका कांयच इफेक्ट जालो ना. आतां दॅट वेरी मोमेंट ती उठोन ते भाशेन बोटां भाशेन बसोली. चोय आतां तिका पांयां फोडाफोड आहलोली ती तेगे गेली आनी इश्कोन्न सारकी ती आयकों लागोली आनी जें कितें तिका त्रास जाताले तें तेच घोडयेक बदल्लें. आनी तेनकूच सांगिलां सांगोताच बाये म्हणपा लागोली म्हाका देवान हे दुयेक घारा ती तशें आपल्यागे दुयेक येयलोली रेस्ट घेवपा मिन्स. सो आनी म्हाका जाले 3 दीस ती मॅसेज दिल्या तेगे चेडवान आनी हांव तिजे पासत उतोर उलयतालें. 3 दीस जालें हांव गेलें ना. सो 4थे दीस हांव तिज तशें बाये म्हणपा लागली 3 दीस जाले म्हाका एग्जॅक्टली 3 दीस जाले आपल्या बर दिसों लागोलां. आनी आतां म्हणपा लागलें आनी बर दिसोना जी त्रास आहले ते गेले म्हणपा लागोली आनी जेजूक जाय आहलो म्हणपा लागोली आपूण तेजे बोगले येयलोलें. वय म्हणलें ही संदी म्हणलें तुका ते पासत दिल्या जेजू क्लोज येवपा. म्हाका टायम मेळना आहलो बाये म्हणपा लागली आपूण इतुली गूल आसताली कामांतू म्हाका देवा दिवपा टायम नाहलो. सो जे हे टायमार हे भयणीन डिसिजन घेयलें ती कळोन येयलें की हांव देवा टायम दिना हांव आतां देवा चडशीं येवपाची गरज. आतां देवा आर्गां हे भयणीकूय आनी तिवूय आतां टॅस्टा वचपा आहा पोत्तून एपॉयंटमेंट आहा तिका आनी हांव मानून घेतां हे भयणीक देवान तेच घोडयेक सोगलें तेगे बदल्लां आनी हो रिजल्टूय जो तेगे येवपा आहा तोवूय बरो येयलो म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आतां मुगेली दुसरी घोवायकी. भायले गांवान एक भाव काम कोता आनी हो काम कोता आसतना सडनली तेगेले पोट खूंय फुलोन येयलें आनी तेका जायना जालें काम करपा बा. सो तो डॉक्टरागे गेलो आनी डॉक्टरान तेका मॅडिसीन दिली आनी मागीर अमके सगळे टॅस्ट कर म्हूण तेका हूंय तें बरोवन दिलें. आनी आतां हे भुरग्यागे आवय गोंया आहा. सो तिणें म्हाका एक मॅसेज दिली कित्या हे आवयक बरेंपण मेळ्ळोलें जेन्ना तिका देवागे उतर शॅर केलें तेन्ना सो तिका तो उगडास येयलो आनी तेणें म्हाका आपल्यागे पुतागे खबर तिणें सांगिली. हांवें म्हणलें आंटी तूं भिनाका सोगलें देव तेका बरेंपण मेळोवन दिता आर्गां जेजू तूं कांय चिंतपा गरज ना. आतां हे भुरग्या सवें आनी आमगे ओळख नाहलोली पूण हेगे आवयगी ओळख आहलोली. हांवें तेगे नंबर घेयलो आनी तेका हांवें एक मॅसेज घायली. भाव म्हणलें तूं म्हणलें तुगे रिलेशनशीप फॅमिली भितर तर सारकें ना बरें ना जाल्यार तुगे मोन बदल म्हणलें तेंकां बक्षीस म्हणलें जो कोण तुजे आड आहा वो तूंय कोणा कितें केलें जाल्यार म्हणलें तूं बक्षोणें दी. आनी तेका सांगिलें उतरा पोरमाणें कितें करपा जाय तें. हांवें म्हणलें तुगे सोगळे रिपोर्ट नॉर्मल्स येतोले भिवपा गरज ना तुका सिकनस ना म्हणलें.
आनी सिकनस खूंय काबार केलें तें सगलें ताका सांगिल्लें हांवें आनी हांवें ताका जें कितें जाय तें हांव उलयलें आनी ताका सांगलें तूं मूड म्हज्या फाटल्यान हांव जें कितें उलयलें तें रिपीट कर म्हज्या फाटल्यान आनी तूं म्हणलें फेवर घेतलो हांवें पयलीं सुवातेर म्हणलें तुजें मन बदल आतां ह्या भावान जशे परेन ताका सांगलोलें तें केलें आनी लेटर ऑन तो टेस्टूय करूंक गेलो आनी हे भावागेले टेस्ट सगले नॉर्मल येयले ताका कसलें सिकनस ना आर्गांचेचो आतां हे भावागे प्रॉब्लेम कितें आसलोलें हे भावागे प्रॉब्लेम तेंगे घोव बायलांगे संबंद बरो नासलोलो सो तेन्ना जेन्ना ताका शिकयलें आनी म्हाका खबर नासलोली हें मागीर कळ्ळें म्हाका सो म्हाका खबर नासलोली तेंगे रिलेशनशीप एशें कोन्न आसा म्हूण हांवें ताका फकत कितें सांगिल्लें आमच्यान कोणाकूय कंडेम करपा जायना देव आमकां कंडेम करना सो आमी कोण दुसऱ्यांक कंडेम करपाकू इवन आमकां खबर आसा जाल्यार आमी आमच्यान दुसऱ्यांक कंडेम करपा जायना सो त्या भावान जेन्ना आपल्यागे मन बदललें जांकां कोणाक बक्षूंक जाय तेंकां बक्षिलें तेणें आपल्यागे बरपण घेयलें आर्गां जेजू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ह्यावूय भावा पासत हांव देवा आर्गां दितां तीच बरी आनीक भयण ही भयण म्हजी सांगाता मागणें आसोता मिन्स लायक आमी वोडकोता एकमुखल्यार आतां सडनली एक दीस हे भयणीन म्हाका एक कॅन्सर पेशंट भयणी विजीट करपा या म्हूण सांगिल्लें आनी ते कॅन्सर पेशंट भयणीगे सगलें तेणें म्हाका लायक हिस्ट्री अशी सांगिल्ली ती तेगे नेबर जावन आसलोली सो तेगे आवय घरा मामीगे थिंगां हांवें म्हळें तूं कित्याक भित गो या आमी आनी तेजे पासत मागतालें म्हणटोरी ही आवय हूंय कॅन्सर पेशंट मोन्नाचे तोडेर आसलोली डॉक्टरान सांगलें तुगे कोण क्लोज बाय आहाय भुरगीं बा तांकां आपय निमाणो आदेवस करपा हितू हें आसलोलें बट देवा आर्गां तुये पासत ही भयण उतोर उलयताली आनी कोणा ना कोणा उद्देशीं ही भयण साल्वार जाली ती भयण मरोना आयज पर्यंत जिवी आहा तिगे भुरगीं तिका मेळों येयलीं आनी ती गेली पोत्ती पूण ही भयण जिवी आहा तिका कांयच जालें ना सो हांवें म्हणलें हे भयणी सांगिल्लें या गो आमी हालो करपाकू तूं कित्या भिता हांव आसता न्हू आनी आमी वयचने आदीं सगलें पवित्र आत्म्या हातीन घायलें आनी आमी गेलीं हांवें म्हणलें ती कांयच म्हणपा नाय तूं यो सो हे भयणी गेले हांव गेलें आनी हे ते कुटुंबान पावतोरी तेणी आमकां बरो वेलकम केलो तेगे चेडूं आसलोलें धाकटें जावंय आसलोलो आनी गोरकार वे ऑफ क्रॉस कोत्ता तेंगे देरां वे ऑफ क्रॉस जाताली आनी ही आवय बेडार आसलोली देवा आर्गां तिका उतोर शिकयलें थोडो वगत आनी तेजे प्रे केली आनी आमी येयलीं आतां हे भयणीक ही आवयक आपल्यागे एक सून आनी एक पुता लायक तेंगे रिलेशनशीप बरें ना आनी तिका तें सगलें देवागे उतरांतल्यान सांगलोलें देव म्हळें आनी ती आवयक होल आसलोलो थ्रोता सकल गोड्याची वयर तो तेगेलो बॉम्ब जावपाचो उरलोलो तिका मॅडिसिन्स बी कांयच नाय मॅडिसिन्स बी सगलीं तेगेलीं स्टॉप केलीं ओन्ली तो होल तिगेलो पेकपाचो उरला आनी काय अशी ती सारकी बरी आहा दोतोरांनी सांगलोलें मोडटली पूण ती आवय मेल ना ती आहा जिवी आर्गां जेजू देवाक टेस्टिफाय करपा ही देवागेली महिमा आतां आमी आमगे काम केलीं आनी आमी येयलीं आनी हे भयणी हांवें म्हणलें सिस्टर आमी तुमगे आतां येवपा नाय तूं आमकां म्हणलें ही बरी खबर तुगे टोटल सारकें हें जालें म्हणटोच तूं आमकां ही न्यूज दितोली देवान रेस्ट थिंग उरलो तें टोटली तुका पेकोवणी दिली म्हूण आर्गां जेजू आमी आमगे केलें आनी आमी येयलीं तर आदर डे तेन घोडे आपल्यागे घोरकार सोगलें सांगिल्लें आसतलें आमकां कांयच म्हणना तेणी आनी हे दुसरे भयणीन आपल्यागे नंबर तेका दिलोलो सो कितें जालें जाल्यार केन्ना अशें कोन्न सांगपा सो हे भयणीन दुसऱ्या दिसा फोन केलो आनी ते भयणी तेन इन्सल्ट केलो जायतीं उतरां उलयलीं आतां ती उलयलो ती उतरां घेवन हे भयणीको मागणें करूं जायना कांय ना तिका पीस ना आतां हे भयणीको उतोर आसुनूय तीच आतां ते कचरो उडयलो तो घेवन बसोल्या आनी ती आतां म्हाका सांगता हांवें म्हणलें आतां हें म्हाका आयकपा मोको जायना हांवें म्हणलें हांव येवं तुमगेरी हांव म्हणलें लेट इवनींग येता कामां सावन येयलें म्हणटोरी हांव येतां
यो म्हणपा लागली आनी ती पोत्तून आतां जी हिस्ट्री सांगताली ती ते बायले गेली ते भयणी गेली जी कॅन्सर पेशंटान जें ते सगळें कितें केलां तें सगलें रिपीट कोत्ता आनी तें म्हाका आयको नाका आनी हांव देवागे उतोरान टेस्टिमोनी तिका शिकयता तरी पूण ती तें पोत्तून पोत्तून उगडास येता तिका हांव म्हणलें हांव देवा आर्गां दिवं ते घोडी हांव उबें रावलें आनी देवा आर्गां ओके म्हणपा लागली देवा आर्गां दिवपा स्टार्ट केलें कितें हांव जाणा मुगे देव कितें कोत्तो आनी हांव जाणा आसलोलें हे भयणी कडेन उबें रावपा जायना चड वगत ती मातशी उबें रावली जाल्यार रोखडी बसताली इतलें हांव तेगे प्रॉब्लेम हें जाणा आसलोलें रेस्ट हांव नोको आसलोलें सो जेन्ना आमी देवा आर्गां दिताय तेन्ना देव दाखयतालो सर्जरी कोत्ता ती आनी जितलीं उतरां हे म्हजे तोंडांतल्यान भायर सरता ती मानून घेताली आनी ते घोडी ती एक वायब्रेट जाता अशें करून सारकी ती पडत म्हूण ती दोनी हाती हांवें घट धरली आनी देवा आर्गां ते वेळार देवागे पोत बी तिजे भितर काम कोत्ताली आनी देव दाखयतालो टोटली हेड टू टोज तेगेली सर्जरी जाता ती आनी हांव मुगे काम केलें आनी हांवें म्हाका ते ब्लेसींग दिलें आनी हांव येयलें आनी म्हळें जें कितें तुका जायना तें कोर ते घोडये तेणी केलें बट आफ्टर दॅट ऑल्सो हांवें घाराको येवन तिका सांगिल्लें तूं म्हणलें आतां ट्राय कर जें कितें तुका जायना आसलोलें कितें तुका डिफिकल्ट आसलोलें तें म्हळें कोर आनी चोय जाता जायना देवान म्हळें तुका कंप्लिटली लायक बेबी भाशेन तुका नीव केला आर्गां जेजू आतां ही मॅसेज हांवें गायलो ती तेणें रीड करून रोकडीच तेणें म्हाका रिप्लाय केल्या व्हडली मॅसेज गायल्या एक लिस्ट तेणें म्हाका धाडलां जें लिस्ट कितें तें आतां तेका डॉक्टरान सांगलो तें लिस्ट तेणें म्हाका धाडलां आख्खे बॉडीची तेका सर्जरी करपा सांगलेली बॅकबोन सर्जरी वेन्स सर्जरी नी सर्जरी एन सो अशें करून जायतें दोतोरान तेका सांगलोलें तेका ते घडये उगडास येयलो देवान आपल्या फ्री ट्रिटमेंट दिली म्हूण आनी ते घडये तेणें मानून घेयलो देखून ते कडेन जें कितें तेका हितू तेजी कुडी फोडाफोड जाताली त्रास जाताले ते सगलें गेलें आनी तें म्हणपा लिजा हांवें आनी ते घडये तेका हांवें सांगलोलें बिफोर प्रे करचे आदीं जो कचरो तुजे उडयला न्ही तो भायर उडय उगडास दवर म्हळें तें तुजें उडयलें ना तुका उलयलें नाय तीं उतरां तीं जेजू उलयलें तांकां उतर वाचताय तीं पूण तांकां उतराची सोजमणी ना तेणें जेजू केलें म्हणटा तुका केलें ना आं सो तूं विसर म्हणलें आनी बोगसोन दी आनी जेन्ना तेणें आपल्यागे मोन बदल्लें तेन्ना देवान तिचे भितर सर्जरी केली चोय कांय बरें तें हो कचरो पडलो तो बऱ्या पडलो आर्गां जेजू आनी ते घडये देवान म्हाका थिंगां हेल्पलायन तयार केलें तेका तें सांगपा ओपन करपा सो तेका उतर आसलोलें बट सांडोली हूंय कचरो उडयतरी हे हातोर मारलोले ते घेवन बसोली सो देवा आर्गां वोय म्हणपा लागली लिजा देवान होरेंच म्हजे सवें ही सर्जरी केल्या आनी हितू वर्सां जालीं म्हूण दोतोरान म्हाका सांगलोलें आनी हांव म्हाका लायक बरेंपण नासलोलें म्हाका फोडाफोड जाताली ते जेन्ना प्रेयर कोता ते टायमार हांवें एक्सपिरियन्स केलें म्हूण सो आर्गां जेजू देवान तेका फ्री ट्रिटमेंट आतां हे फूल बॉडीची सर्जरी कितू कॉस्ट जाता आसलोलें प्रायवेटांतू देवा आर्गां लायक एक पेनी स्पेंड करनासतना देवान तेका विथीन लायक फ्यू सेकेंडा भितर आख्खी टोटल बॉडी सर्जरी केली म्हूण हांव देवा आर्गां दितां हें बरेंपण देवान तें सगळें केलें म्हूण थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आर्गां जेजू तेच भाशेन आनीक एक भाव तो भाव बोटीचेर आसोता आनी जायते रावंड मारून तो येयलो आनी जितले फाटी ते बोटीर चोडटा तेन्ना तांकां मॅडिकल आसोता सो हो भाव आतां पोत्तून मेडिकला वचपाक तो सॉरी बोटीचेर वचपाक तो मॅडिकल कोन्न येता फेल जाता येता वयता फेल जाता 4 पाट तोरी तेका तें अनफीट म्हूण तेगेलें हें येता सो तेगे घोरकान्नीन मुगे घोरकारा सांगिल्लें सो एन सो जेन्ना तीं एकामेकांक मेळ्ळीं तेन्ना तेणें खबर घेतली तेन्ना तें तेका तें ओपन करपा पावलें आपल्यागे घोरकागे सिच्युएशन आनी घोवान येयलें आनी म्हाका सांगिल्लें सो एन सो तेगे प्रॉब्लेम आहा आनी ते घडयेक हे भयणीगे कॉन्टेक्ट मुको हे भावागे घोरकान्नीगे कॉन्टेक्ट दोगांयगेलो आहा मुकोडे सो हांवें तेका मॅसेज घायली हांव येवं तुमगे आयजू तें म्हणपा लागलें ओके तेणें रिप्लाय केलें यो एलिजा
देवा आर्गां जेन्ना हांव हे हें उतर शिकोयलें आनी सगलें जें कितें तेका बरेंपण जाय तें उलयलें आनी हांव येयलें आनी तूं म्हणलें आतां फेवर घेतलो देवागेलो देवा आर्गां आनी हांव येयल्यान तो 2 दिसान कितें तो टॅस्टा पोत्तून वचपा आहलोलो सो द सेकेंड डे घोरकान्नीन म्हाका पोत्ती मॅसेज घायली तो हाल्यान टॅस्टा वयतलो मातशें तेका मागण्यान दवरया म्हणपा लागली आतां चोय अशें कोन्न आमगे जिवितान घडटा की आमी लायक अनभाव वाडत्या भाशेन कोताय देव त्या दिसा उलयलें तेंकोडे पूण लायक कितें जालें सांडोलें आतां ते घोडयेक हांवें तेका हे भावाक तेगे घोरकार हे भयणीगे घोरकार मॅसेज घायली हांवें म्हळें तूं टॅस्टा वयता न्हू कांच उलयसना तुजें तोंड बंद कर देवा आर्गां दी आनी हे कोट्स हांव पोत्तून तुका दितां इतलींच हीं उतरां उलय आनी तूं वच म्हणलें तूं म्हण फेवर घेतलो आनी कांच उलयना तुज्या तोंडांतल्यान उतरां भायर काडनाका हें हांव कितें सांगोत तेंच म्हणलें तूं कोर आनी तूं पास जातो म्हणलें भिनाका आनी तूं फ्लाय जाल म्हणलें रोकडो गेल म्हणलें जीं उतरां उलयलोलीं तीं ते सगळीं घडलीं तो टॅस्ट मॅडिकल कोन्न येयलो पास जालो मॅडिकला आनी तो फ्लायय जालो देवा आर्गां तो फ्लाय जाचनी आदीं घोरकान्नीन म्हाका पोत्ती मॅसेज घायली लिजा मातशें यो तो ट्रॅवल करचेनी आदीं तेजेर प्रेयर कोर आनी पोत्तून वच सेफली जर्नी पासोत हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम हांव येतां आनी जेन्ना हांव तेंगे प्रेयर कोरपा ते सेफली जर्नी पासत हांव प्रेयर करूंक गेलें तेन्ना तेगे सिस्टर इन लॉ आहलोली आतां तेगे प्रॉब्लेम आहलोलें हे सिस्टर इन लॉ गेलें सो थिंगा हांवें धाकटेंशें वर्ड शॅर केलें आनी आतां ती म्हणटाय तूं सांग गो तेका तुगे प्रॉब्लेम तूं सांग गो तेका पासिटन मारताय तूं सांग तूं सांग तूं हांवें म्हणलें म्हाका सांगपा गरज ना लेट्स सी म्हणलें आतां देवा आर्गां आनी हांव उतर तेंकां शॅर कोन्न जातोरी हांवें म्हणलें हांव देवा आर्गां दितां आनी जेन्ना देवा आर्गां दीन जातोरी सोगल्यांचेर ले हँड्स केले तेन्ना हे भयणी सरशीं पावले तेन्ना देव दाखयतालो तेगेली थ्रोता विशीं देव बरेंपण दिता तो सर्जरी एश कोत्ता ती सो देवा आर्गां म्हाका खबर नाहलें तेगे थ्रोता कितें प्रॉब्लेम आहलो तें सो ते घडये रिवील जालें आनी एनॉयटींग तेका हीट जायन लायक तेगेलें बरेंपण तेका मेळ्ळें आर्गां जेजू तेका खंय प्रॉब्लेम आहलोलें थ्रोत सो ते घडये मागीर लेटोन हांवें तेका विचारलें कितें प्रॉब्लेम आहलो तुगेलें सो तें सांगपा लागलें थ्रोता एशें एशें सांगलोलें डॉक्टरान सो हांवें म्हणलें इट्स गॉन फिनीश काबार जालें देवान तुका म्हणलें बरेंपण दिलां आर्गां जेजू आतां म्हणलें तूं वच आनी टॅस्ट कोर आनी म्हाका मागीर लेटोन मॅसेज घाल आनी देवा आर्गां ही भयण आपल्यागे टॅस्ट कोन्न येयली आनी ते येयले तेशें रिपोर्ट नॉर्मल येयलें जें कितें तिका सांगलोलें तें ती सवय ना आर्गां जेजू थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आर्गां जेजू देव जूंय जूंय हांव देव म्हाका पाठयता थिंगां सोगलें तो बरेंपण कोत्ता देव कोत्ता हांव वयशेनी आदीं तो कोन्न तें रेडी दवरता आर्गां जेजू आनी जो कोण मानून घेता तो साल्वार जाता म्हूण तेणें सांगिलां सोगलीं मानून घेयनाय देवा आर्गां आनी जायत्यो घडये गवायकी आसता म्हाका हे वेळार उगडास येयना थँक्यू जिजस हांव देवा आर्गां दितां ह्यो गवायक्यो तुमी आयकिल्याय देखून आनी जीं कोण लेटोन आयकतलीं ह्यो गवायक्यां वरवीं जायत्या सोबे उदीक करून जीं कोण भावार्थीक आहाय तीं तें सोबें देव हे गवायक्यां वरवीं देव तेंकां हात लायतलो आर्गां जेजू ही संदी म्हाका दिलोल्या पासत म्हज्या भयणांदो आनी भावांदो हांव तुमकां थँक्यू म्हणटां आनी हें प्लॅटफॉर्म देवान म्हाका दिल देखून एक लायक हे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी हिंगा हे गोवायकी हें देवागें बरेंपण शॅर करपाक हो प्लॅटफॉर्म देवान म्हाका दिल म्हूण हांव देवा आर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस